हरवळे रुद्रेश्वराच्या देवस्थान हाजे ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट आमी जो करपाचो थारायला तेजे ब्युटिफिकेशनचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट 19 कोटीचो प्रोजेक्ट. 10 कोटी रुपया आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आनी 9 कोटी रुपया स्टेट गव्हर्मेंटाचे मेळून होल ब्युटिफिकेशन्स करपाक घेतला. म्हणजे महाद्वारा पासून ते वॉटरफॉल पर्यंत ब्युटिफाय करप, थंयसरलो वॉटरफॉल पळोवपा खातीर थंयसरलो एक केबल स्ट्रीट ब्रीज बांदप आनी होल परत सगळे स्टेप्स, पार्किंग वेवस्था आनी हे सगळें डेवलप करप हें काम सुरू आसा. वेगवेगळी सजेशन्स हांवें त्या अनुसार दिला. त्यानुसार 2 गजाली. एक, लोक रुद्रेश्वराच्या निमित्तान दर्शन घेवपा खातीर सोमार आनी एरवी दिसा येता. शिवरात्रेच्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हांगासर येता. पण त्याच बरोबर हे तीर्थक्षेत्र असल्या कारणान, मोक्षधाम असल्या कारणान रुटीनली लोक अस्थि विसर्जनाचोय कार्यक्रम मोक्षधामाचेर हांगासर जाता. मोक्षधाम आनी एंटायर तोय डेवलप केला. त्या खातीर लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज, टॉयलेट्स, बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करप आनी लोकांची एक बरी सोय करप. त्या निमित्तान एक तीर्थक्षेत्र हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान तीर्थक्षेत्र म्हणून डेवलप करपाचो सुरू आसा. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हें काम पुराय जातलें. तें आनिकूय ब्युटिफाय करपाक कशें करपाचें हाची सजेशन्स दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. ताकाच हरवळ्या देवस्थानाक तेंकून आमच्या प्रभू कृपा ओके ह्यो आसा. ह्योय पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान लोक हे त्या संप्रदायाचे लोकूय हांगासर येता. इन फ्युचर सायडीचो ब्रीज डेवलप करून ते डेवलप करपाचो सरकाराचो विचार आसा. करमळ्यांतल्या लोकां खातीर त्या निमित्तान ब्रीज हो परमनंटली जातलो. खूब लाँग पेंडींग डिमांड ही तांची आशिल्ली. ताची ती वेवस्था एक वेगळो ब्रीज करूनय बी करपाचें थारायलें. केन्ना पर्यंत कंप्लीट प्रोजेक्ट जावपाक इट टेक्स अनदर 1 year. आमचो जाता तितके बेगीन कंप्लीट करपाचो विचार. आतां तर हितून तुमी झाडां लावपाचें प्रोविजन बऱ्यापैकी एक सुद्दां झाड हांगासलें खंयसरूच कट करप ना. आनी ट्रेडिशनल म्हणजे फ्लावरींग प्लांटाच्या बरोबर फ्रूट बेरिंग प्लांट आनी मेडिसिनल प्लांट ही सगळीं प्लांट्स हांगासर ग्रो करप. आनी इन फ्युचर हांगासर रुद्रेश्वर प्रदक्षिणा हे डेवलप करता ती सगळ्यो स्टेप्स म्हणजे मॅक्झिमम हांगासर येयल्या उपरांत ताका कोणाक आपल्याक फिटनेस पळोवपा खातीरूय बी 1000 स्टेप्स चल्लो आसत जाल्यार रुद्रेश्वराची पादुका प्रदक्षिणाय कंप्लीट जाली आनी आपली फिटनेसूय जाली. तशें रुद्रेश्वराचें देवस्थान हें पुराय गोंयभर फेमस आसा. रुद्रेश्वर देवस्थाना खातीर लोक हांगासर येता. त्या मदीं रुद्रेश्वर प्रदक्षिणाय बी एक नवीन कन्सेप्ट त्या निमित्तान सुरू करप अशी संकल्पना आसा. सो देवस्थान आनी बाकीच्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन जेन्ना हाजें परत एकदां आमी उक्तावण करतले त्या वेळार हो सगळो संकल्पना लोकांक समजून सांगप.